नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्याचो लोकांक कसलोच फायदो नाशिल्लो, पूण आता वन्यजीव मंडळान नेत्रावळी जीप ट्रेल प्रस्तावित केल्ल्यान वाठारात पर्यटनाक चालना मेळटली। देखून गावातल्या अर्थव्यवस्थेतूय वाड जातली। पर्यटकांक सावरी आणि मैनापी धबधबो पळोवपाची संदूय मेळटली, अशें थळावो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगले। खूप मोठो फायदो जातलो, कारण आतापर्यंत नेत्रावळी म्हणजे एक रिमोट एरियेन भितर हे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा। आमी पळयताले की वायल्ड लायफ सँच्युरी लोकांक पब्लिकांक कांय ताजे बेनिफीट आसनाशिल्ले। ही आतां ट्रेल दवरली जर जायत जाल्यार जीप ट्रेल थंय लोक चड येतले, ट्युरिस्ट चड येतले आनी ताचो फायदो आमच्या इकॉनॉमीक एक्टिविटीज जातलो। आतां तरी ती सरकारान घेतली जर जायत जाल्यार थंय एम्प्लॉयमेंट वाडटलो, वाटेर थंय कॅन्टीन जातले, थंय म्हणजे फूड हें जालें, हे सगळे हातूंतल्यान एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो, इकॉनॉमिकल एक्टिविटी क्रिएट जातली आनी गोंयच्या लोकांक तशेंच ट्युरिस्टांक हांगा अत्यंत नेचराचे म्हणजे ब्युटिफूल एक म्हणजे हांव म्हणटा नेचराच्या हातून भितर वचपाक मेळटलें। तातूंत भितर सावरी वॉटरफॉल आसतलो, मैनापी वॉटरफॉल आसतलो, ब्युटिफूल नॅचरल ब्युटी, ग्रीन लश एनवायरमेंट, म्हणजे एक वेगळे तरेच्या टुरिजम आमकां पळोवपाक मेळटलें, वीच वी कॉल इट एज म्हणजे हेरिटेज टुरिजम जालेंच, पूण ताचे बरोबर एडवेंचर टुरिजम आनी जंगल टुरिजम हें जातलें। रो फेरी खातीर निविदा काडल्या, पूण न्हंय येरादारी खात्याचो बजेट पळोवपाक गेल्यार खात्याचे खर्च चड आनी येणावळ खूप कमी। बजेटात समतोल नाशिल्ल्यान आमकां रो फेरी विकती घेवपाक अडचण येता। फेरी बोटी पोरण्यो जाल्यात आनी मदीं मदीं बंद पडटात। देखून येणावळ वाडोवन नवीन फेरी बोटी घेवपा खातीर आमी फेरी येरादारीचेर शुल्क लावपाचे थारायिल्ले, पूण ह्या प्रस्तावाक निशेध आनी आंदोलनाक तोंड दिवचे पडले, अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। रो फेरी खातीर आमी टेंडर फ्लोट केल्लो आसा। आतां टेंडर ओपन जातकच कोणाक रो फेरी वता तें कळटलें आमकां। म्हाजो एक विचार आशिल्लो की आमी जे 150 रुपया म्हयन्याक स्कूटर आनी मोटरसायकलीक म्हयन्याक लायिल्ले 2.5 रुपया एका ट्रिपीक पडटाले, तातूंतल्यान वर्साक म्हाका दिसता ह्यो कन्वेन्शनल फेरीज सादारण 4 फेरीज येताल्यो। 40 वर्सांच्या 35 वर्सांच्यो फेरीज आसात त्यो खंय तरी बंद पडटात। म्हाका त्यो भायर काडून नवे घालपा आशिल्लो विचार हो आशिल्लो, पूण तो सगळ्यांक रुचलो ना। सो आतां आमी रो फेरीज घेतात आनी कशें करपाचें तें पळयतात। सो आमचें जेन्ना पळय बजेट आसता, आमचें एक्सपेंडिचर पळय आहा न्ही, इट इज बिटवीन 45 to 50 crores आनी आमचे रेवेन्यू आसा तो 75 lakhs, वीच इज नॉट मॅचिंग। आमी नवी फेरीज घालता तेन्ना फायनान्स ऑलवेज ते म्हणटा की तुमचें रेवेन्यू मॉडेलच ना, आनी रेवेन्यू मॉडेल करपाक गेले जर जायत खूब आंदोलनां जातात। सो क्रिटिकल आसा, बट वी आर ट्रायंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द सर्विसीस मेड अवेलेबल टू द कॉम्युटर्स। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।